सगळ्यांक आमच्या गोंयकार भावा भयणांक बरो दीस हांव येता. आयज दीस जावन आसा 7 आंतोनीचो आनीक हे 7 आंतोनीच्या दिसाक आमी आतांच दर्यार साकून येयल्यात आनीक तुमकां सगळ्या गोंयकारांक खुशेची खबर म्हळ्यार बेली फिशिंगांत आमकां कॅच ऑफ द डे मेळलेलें आसा व्हायट पॉम्फ्रेट. ऑल टायम फेवरेट सगळ्या गोंयकारांचें व्हायट पॉम्फ्रेट. टेस्टी आनीक देवान आमकां ब्लेस केल्या हें दिवन. तेच भाशेन आमकां आनीकूय मेळलेलें आसा, हाजें नांव जावन आसा गोडसो. हो गोडसो तुमी पळयात, ताजी तुमी गिल्स पळयात, तांबडी तांबडी. दीस इज माय ऑल टायम फेवरेट फीश गोडशी. येयात आनीक पळयात आमच्या बाणावलेच्या दर्याक कितलें सोबीत आनी कितलें नुस्तें टेस्टी फ्रेश फ्रॉम द सी. जाय तुका नुस्त्याक Wow! Fantastic, huh? Fresh pounded, huh? होय फ्रेश आमगे हांव रांपणी मुगो बाय ती. Rambije? होय Fantastic. Right. How much? How much? ही हिशो मुगो हांवें 700 रुपयान 3 दिले. You can buy it. ओके I want three. I want three. ओके ताका 3 करपाक. पळयात आनीकूय गोडसो आमच्या नशिबान आसलेलो. सो आमकां पॉम्फ्रेटां देवान दिल्यात आनी गोडशी देवान दिल्या. सो कम एट बेनावली बीच, कम एट पॅलेस फिशींग प्लेस एंड एन्जॉय द